बालरथ येवजण चालूच दवरतले, मात ह्या येवजणे खाला नव्यो बशी मेळच्यो नात अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बुधवारा जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेत स्पश्ट केलें. तशेंच हेर विशयांचेर म्हत्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यान मंत्रिमंडळाच्या बसकेत घेतले. आम्ही बालरथ स्कीम आम्ही बंद करूंक ना. आम्ही नवीन आनीक जांकां एडिशनल बसी जाय पळय न्ही रे, त्यो दिवच्यो ना म्हटल्यार बालरथाची स्कीम सुरू आसा. बालरथाचे पयशे तांकां दिवपाचे तशेंच दिता. तेंच्यांनी ज्यो मेंटेन करिना त्यो बसी मेंटेन करच्यो. ओके, नवीन बसीस दिवपाच्यो आसा त्यो म्हणजे रिप्लेस करपाचेर आमी वर्किंग करता. ज्योच्यो हे जाली म्हणजे वॅलिडिटी सोंपली, बट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मॅनेजमेंटान घेवपाक जाय. आमी जो मेंटेनन्साक पयशे दिता पळय न्ही रे, त्या मेंटेनन्साकूच मोडचे तेंच्यांनी, आनी तेजी फिटनेस आहा पळय न्ही, ती फिटनेस घेवची जबाबदारी तेंची आहा. तेंच्यांनी सगळी जबाबदारी सरकाराचेर घालून आपूण हात वयर करचें न्ही. त्या ती म्हटलं आमी स्कीम खंयच बंद करतले म्हणूंक ना. बालरथ स्कीम चालूच उरतली. ओके, आमी तांकां पयशे दिता तशेंच दितले. उलट तुमकां सांगता आतां आमी तांकां आनीक चड पयशे दिवपाक लागले. पयलीं तांकां 3,75,000 दिता, आतां 4,20,25,000 दिवपाक लागल्या. जे ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक पयशे दिना पळय न्ही ते दिना. आमी सरळ सरळ तेंचें अकावंट ओपन करा, तांच्या अकावंटाचेर पयशे घाला. आमी तांकां 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता. जर ड्रायव्हर आनी हो जर कोण उरना पळय न्ही जाल्यार ती तेंची चुकी आहा, मॅनेजमेंटाची, आमची न्हू. ओके, आनी तेंच्यांनी आतां अकावंटारूच तेंचे पयशे घालपाक जाय. तांकां जाय तेन्ना काडून उडोवपाक आनी हें करपाक मेळचो ना. तेंच्यांनी जर आमकां सगळें युटिलायझेशन दिली जाल्यार 6 म्हयने एडवान्स पयशे दिता. आयचे कॅबिनेट डिसिजन रिएम्प्लॉयमेंट ऑफ द 11 रिटायर्ड हेडमास्टर ग्रूप बी कॅटेगरी गव्हर्मेंट हायस्कुलांनी ताका आमी 11 म्हयन्याक परत एकदां नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर पर्यंत एक्सटेन्शन दिला, कारण आमच्याकडे हेडमास्टर्स शॉर्टेज आसा म्हणून. सध्या तरी 11 जाणांक दिला डायरेक्टली. नेक्स्ट एड्युकेशनल इयर सोंपासर. कारण कोविड-19ची कलेक्टराची काही बिल्स उरली ताका एक्सपोस्ट फॅक्टर एप्रुवल दिल्लें आसा. प्रपोजल ऑफ द सर्विसीस डॉक्टर संतोष नायक ही इज अ सर्जन, एक्स इंडियन सर्जन ऑन द कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. ताका डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीसान आमी ताका म्हणजे 2 वर्सां खातीर दिला, कारण थंयसर आमचे कडेन सर्जन पोस्ट अजून भरपा खातीर कोण एकदां 2दा एडवर्टायज जालो, एकदां कोण येवंक ना म्हणून ताकाच परत एकदां दवरला. एक वेलनेस फॉर एवर मेडिकल प्रायवेट लिमिटेड ऑफ द ड्रग्स ऑफ मेडिसिन GMC जे पळय 14 crores बील आशिल्लें गोवा मेडिकल कॉलेजचें, ताका एक्सपोस्ट फॅक्टर एप्रुवल दिल्लें आसा. ट्रान्सफर ऑफ द कॅटल फीड प्लांट फ्रॉम द कॉपरेटीव टू द वेटरनरी डिपार्टमेंट. कॅटल फीड प्लांट सध्या बंद पडिल्लो. ताजी लँड आमी कॉपरेटीव डिपार्टमेंटा कडल्यान वेटरनरी डिपार्टमेंटा खातीर डायरेक्ट दिल्ली आसा.